34% गोयच्या लोकांक फॅटी लिव्हर आसा अशी एक स्टडी सांगता आणि खूप भयानक गोष्ट आसा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां. म्हजें नांव सचिन चुल्लेकर आनी तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. म्हाका दिसता ही स्टोरी जेन्ना तुमी आयकली सगळ्यान पयलीं तेन्ना एक धपको तुमकांय बीन लागला आसतलो. येस, 34% ऑफ गोवन्स आर अफेक्टेड बाय फॅटी लिव्हर डिजीजीस. आणि ही जी स्टडी केल्ली आसा ती दी नॅशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया हांच्यांनी पब्लीश केल्ल्या एका पेपरा प्रमाण हे आमी तुमचे कडेन ही बातमी पावयता. बातमी कितें आसा ती पयलीं समजून घेवया. रिसर्चर्स फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज जे आसा तांच्यांनी ही अर्बन एडल्ट्स इन गोवा हांचेर एक स्टडी केली आनी तातूंतल्यान तेंच्यांनी फायंडिंग्स काडलेले आसा की 34.8% ऑफ पार्टिसिपंट्स जांच्यांनी ह्या स्टडीन पार्टिसिपेट केल्ले हॅड नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिजीज, now known as metabolic dysfunction associated steatotic liver disease अशें सुद्दां आतां ताका म्हणटा. आतां हाजे ओवरऑल फायंडिंग्स जे आसा ताजेर आमी लक्ष मारूं. ओवरऑल जर आमी पळयलें जाल्यार 34.8% ऑफ अर्बन एडल्ट्स हॅड फॅटी लिव्हर डिजीजीस. हाची कारणां वेगवेगळी आसता, ताजेर सुद्दां आमी कांय थोड्यो गजाली उलोवपाचो प्रयत्न करया. आतां हे 34.8% जे आसा तातूंतले 46.2% हे चल्यांक खातीर दादल्यांक खातीर अफेक्टेड आसा आनी विमेन जी रेट आसा ती 28% अफेक्टेड अशी आसा. आनी जर एज आमी पळयली जाल्यार अबाव 35% जी आसा ते 39.4% आसा आनी तशेंच बिलो 35% 6.7% हे ओवरऑल जे 34.8% आसा तातूंतली ही पर्संटेज आसा. सो ह्यो खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा आनी हाजेर म्हाका दिसता आमी लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा. कारण खुबशे आमी फॅक्टर्स पळयता फॅटी लिव्हरचे आनी हाज्या खातीर आयज काल आमकां डॉक्टर्स सुद्दां खुबशे वखदाय दितना दिश्टी पडटा किंवा आमकां कॅर घेवपाक सांगतना दिश्टी पडटा. तर मेजर फॅक्टर्स कितें आसा ताजेर आमी लक्ष मारूया. ओबेसिटी ऑर इन्क्रीज्ड बॉडी वेट हे एक मेजर फॅक्टर आसूं शकता. डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर, हाय कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लायफस्टायल, इन्क्रीजिंग एज आनी मेटाबॉलीक सिंड्रोम्स हे एक म्हाका दिसता म्हत्वाची कारणां आसा जे फॅटी लिव्हर तुमचे कारणीभूत आसूं शकता. आनी खूब म्हत्वाची स्टडी आसा की 34.8% गोंयचे एडल्ट जे आसात ते फॅटी लिव्हरान जगतात आनी हाजी कारणांय सुद्दां तुमकां आमी वाचून दाखयली आनी हाजे खातीर जायते रिस्क फॅक्टरूय आसता आनी ताजेर सुद्दां आमी काम करप खूब गरजेचें आसा. सो प्रिवेंशन आमी कशें करपाक शकतात तें खूब म्हत्वाचें आनी ताजेर एक स्लायड नजर मारूया. तुमकां जर अशें कितें जाणवता जाल्यार तुमी आपल्या डॉक्टराक मेळप खूब गरजेचें आसा आनी हाजे रिजन्स कितें आसा किंवा हाजेर आमी कशें कंट्रोल करपाक शकता हाजेर तुमी नक्की जे आपलें लक्ष आसा तें दवरपाक जाय. मेंटेनिंग द हेल्दी वेट हे प्रिवेंशन आसा. मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, एक्सरसायजींग एटलीस्ट 150 मिनिट्स पर वीक. हांव हे सांगतना 150 मिनिट्स पर वीक एक्सरसायज करपाक जाय. हांव तर सजेस्ट करता की डेली सकाळी अर्दे वर तुमी एक्सरसायज करा सो दॅट तुमची हेल्थूय बरी उरतली आनी ह्या अशा सारक्या डिजीजांतल्यान तुमी भायर सरतले. मागीर रिड्युसींग शुगर, रिफायंड कार्बोहायड्रेट एंड प्रोसेस्ड फूड हे सगळ्यो गोश्टी बंद करा. हांव सदांच एक सांगता की शुगर बंद करा, मैदो किंवा जे ऑयल तुमी वापरता ताजेर मातशें लक्ष दवरा जाणे करून तुमचें हेल्थ ओवरऑल हेल्थूय बरें उरतलें. लिमिटींग अल्कोहॉल इनटेक, मागीर डायबिटीज जी आसा ते कंट्रोल करप, ब्लड प्रेशर तशेंच कोलेस्ट्रॉल जे आसा ते कंट्रोल करप आनी रेग्युलर हेल्थ चॅकअप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो गोश्टी मातश्यो करात सो दॅट तुमकां सुद्दां तुमच्या हेल्थाची काळजी उरतली आनी जर कितें अशे तरेचे प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार ताका टायमार ट्रिटमेंट मेळटले. खुबश्यो केसीस आमकां आयकुपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता हो एक मेजर न्यूज जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. 34.8% गोंयचे एडल्ट जे आसा ते फॅटी लिव्हराच्या आहारी गेल्ले आसा. सो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची ही बातमी आशिल्ली आनी ती तुमच्या पर्यंत पावोवपाचें आमी काम केल्लें आसा. तुमकां जर ह्या बातमेचेर कितें जर दिसता जाल्यार म्हाका तुमी नक्की कळयात, तुमी कमेंट करात आनी आमकां सांगात ह्या बातमेचेर तुमकां कितें दिसता तें आनी तुमचे सजेशन्सूय आमकां कळयात. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH. Chup 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 अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.